मसाला प्रेझेंट्स आमगेल वसरीक आमगेल वीक्षकांक मोगाचे स्वागत. आईचे गेस्ट कसं म्हणा पळयला म्हण केसवा वय करेक्ट मिस GSB यूथ ऑफ GSB ना कंडक्ट केलेलं कॉम्पिटिशन मिस GSB इंतू बेस्ट पर्सनॅलिटी आणि टॉप 8 फायनलिस्टांत आयली श्रुती आचार्य आमगेला आज गेस्ट जावन आयल्या आणि आज ही फॅशन नाही आज एकच की रंदपा विषय खंडित आमगेल वसरींत रंदप कोण दाखोवचे सो कसं ते एक आयटम कोण दाखयता म्हणून निमूच फुडें तिका एक स्वागत कोर न्हू आयटम कसं आमकां आज स्पेशल कोण दाखयता. नमस्कार हांव तिर्तली तुला नायला आज तुमकां हांव मोस्र शाविगे म्हळ्यार दह्याचे शवय संकश्टी वेळारी आनी व्रत आनी करतना पळय उपवास करतात बायल मनीस तांकां मस्त तंपू जाय जाला दुखून ते हांव मोस्र शाविगे कोण दाखयता आनी दही उण आशिल्लें तेन्ना कशें करचें म्हणून करून दाखयता. ओके सो ऑलरेडी टिप्स सांगला कसं कसं लायक कोर येतं आणि दही उण आसतना कोर येत म्हणून सो फर्स्ट कसं पुरो इन्ग्रेडियंट्स जाव का म्हण पळया. ओके फस्ट हे शवई आमकां मेन जावन शवय मोसरान दुखून मोसरू शाविगे दुखून हे शवय घेता सर. ओके ताका फण्णाक तेल ससम चणे दाळी मागीर कॅश्यू द्राक्षी आनी हे पेस्ट कोण घेवच्याक शेंगा चणे दाळी आनी जिरे तिंबोंग घेवन आसता फस्टाकाची. फस्ट 2 टेबलस्पून शेंगा घालल्यारी 1 टेबलस्पून चणे दाळी ताजी थोडेची जीर घालून घेवन तिंबोन सोडका एक 1.5 hour पूर तिंबेला पुरो. पण्णाक सुकी मिरसांगी हे पोमोग्रेनेट मागीर तरणी मिरसांगी मीठ कोथंबरी पल्लो कॅप्सिकम दही आनी उद्दा. इंटरेस्टिंग असं शाविगे म्हणा युजली आमगेले त्या पॅकेटा म्हणजे वर्मसिली वर्मसिली हांव एक्चुअली घेतलेले गणेश शाविगे घेतला तो एक्चुअली थिक आसता आनी ते पिचकी जायना. ओके सो मुद्दू जायना तशें तुकून बट तांतू भितर कसले ट्रिक्स की मेथडान की आमी मुद्दू जायना तशें शिजोवचें. वय 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 उदका घालतना थोडी तेल घालून सोडला जाल्यार आनी घाल थंड उदका भितर घाल न्हू वाण घाल्यार बेस्ट ना म्हणजे जाल्यार चूर सिजे तराची वाण घालका सोडून. ओके सो पळया मेथड कशी म्हणून मुखार सुया. ते तोपान तू उदक कथडाचें दवरला हे शवय ताका घाल न्हू स्ट्रेन करका. फस्ट शवय पिचकी जायना तशी म्हळ्यार मुद्दू मुद्दू जायना तशी ताका थोडे तेल घालून घेवन मीठ घालून घेवन सोड. ओके थोडेच 1 चमचे 1 चमचे तेल 1 चमचे नाका थोडेच एक साधारण 200 ग्रॅम्स घेतला एक पॅकेट एक पॅकेट थोडे एक मीठ घालून सोड. हे ऑफ करून घेवच्या मागीर हे शवय आस पळय तांकां तू घालून सोड. ऑफ करचें ऑफ करून दामकून दवर शिजोवचें ना तशी काय बईना पक्कानी मुळा लागता नी खाली मऊ जावन ते एक चूरू हे जाला जाल्यार कितले वेळ जावका साधारण एक ते पळयतना आमकां अंदाज कळटना सॉफ्ट जावन येयले कूडला वाण घालून सोडला रे ते उपास ते हुंसाणीक उपास अर्द शिजून येता. ओके ओके आता शिजोवचें ना गॅस बंद करचे कुड घासू. ओके आता मिक्सीक हे तिंबोंग घेतिले नेलगडलो चणे दाळी जीरे. ओके हे नेलगडलो 1 चमचे नेलगडलो 2 चमचे घालल्यारी तुमकां मस्त उणे क्वांटिटी जावका जाल्यार 1 चमचे नलगडलो अर्ध चमचे चणे दाळी ताजे थोडेच जिरे फ्लेवराक मात्र हे इतलो घाल न्हू तिंबोन दवरका 1.5 hour पुढे तिंबोन दवर न्हू हे करच वेळा पेस्ट करून घेतला सोडा. मस्त वेळ पुढे पेस्ट केला कसं म्हळ्यार वगी शाके कलर खावच निमित्त बेळसन तशें तुकून त्या टायमार पेस्ट करून घेतला लायक एक चटणी शिजता ना. एक नमुने चटणी हे उदकान थोडे उदक घालून वाटूचें. ಕೆಲವು ಜನ ಎಷ್ಟು ಜಮೌಂಟ್ ಜಲಾರಿ ತಾ ಜೊಟ್ಟುಚಿ ತರ್ನಿ ಮಿರ್ಸಂಗ್ ಜಲಾರಿ ಗಾಲೆ ವಾಟಿ म्हळ्यार अंतू पण्णा घालची तरणी मिरसांग पण्णा घालची तरणी मिरसांग पेस्ट जलारी करूं येता. ಕೆಲವು ಜನ ते फ्लेवर इष्ट जायना तशें तुकून आमी आतां डायरेक्ट पण्णा घालता घेता. पेस्ट जाल्ला आतां जाल्ला नमुने दह्यावर टेक्स्चर आयला जाल्ला हे जाल्ला म्हणून ते नयो जावका ते नेलगडलो चणे दाळी जीरे पुरा आणि अरोमास पळय लायक प्लस तिंबोन घेतिल्ली ती लायक टेस्ट जाता आणि लना जाता
सो साली कसले काढू ना आजे नेलकडल्याचे ना 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 ते पुरं डायरेक्ट तिंबोन सोडचे. ओके सो ह्या रेडी जाला तशीची हे शवई स्ट्रेन कोण घेतला Okay. हे इतले उद्रू जावन असू का म्हळ्यार विंगड विंगड जावन असता लायक येता हे समोर नीव का ओके ते अर्धंबर्ध सिजील तेन वाण घाला रे ते हुनसाणीक तांतूची सिजोन घेवन सोड. बाय 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 आता मी पण्णा रेडी करूया पण्णा रेडी करून सोडया तर कायल दवर न्हू ते तापले मागीर तेल घालून घेवया. तुम्ही कितले ते शेवय क्वांटिटी घेता पळय ताजे वयर तेल घालचे डिपेंड असता. आम्ही कितली घालना म्हळ्यार एक 3 दुखून 4 टेबल स्पून तेल ಕೆಲವು ಜನ तेल उणी जाता ताने उणी घालून जाल्यार हे समज सकट बाजून येवका म्हण जाल्यार नारळेल तेल दुखून काय हेल्थाक सने प्रॉब्लेम बाय बाय सो नारळेल तेल घेतला वय हांव नारळेल तेल घेतला. 3 टेबल स्पून दुखून 3 वरे. ओके आता हे मिक्सी ते मिक्सी ते दुल्लेले उद्दा आसपळा म्हळ्यार मस्त उद्दा घालून घेवत नाका नॉर्मल जावन उद्दा घालून धुवन घेवन ते उद्दा धुवन घेतला री आमी हक्क कल्ला येताना आसपळा ते टेक्स्चर कशी म्हण आमी एडजस्ट करून घेवया. दह्याचे टाइप टेक्स्चर येवका जाल्यार ते उद्दा घालून एडजस्ट सो थोडे घालून ताजे धुलेल उद्दा विंगड कांड दवरचो. ओके तेल तापला आता ओके तेल तापला ससाम घालतास. ओके ससाम पटपट अंजल मागीर चणे दाल घालचे. चणे दाल तुमकां ऑप्शनल घाल्यार एक्चुअली लायक खाताना खावच्या लायक मेळटा. चणे दाल जाय जाल्यार घालता ना जाल्यार सोडी रे. सो बेसिक एक ससाम ससाम सुकी मिरसांगी तन्नी मिरसांगी तितलेच पावता करबेवनी कसं नाही घालना. हे चणे दाल घालतास ಅದು तांबडी जाल मागीर ओके चणे दाल तांबडी जाव आणि ससाम पूरा पटपट कमावून ना ससाम हे घालताना ते तांबडे जावचे की पटपटाचे की करेक्ट जाते करपना हे ससाम पूरा पटपटेल मागीर चणे दाल घाल म्हळ्यार चणे हे ससाम पूरा करपना. आता हो नेक्स्ट काजू बी घालतास फ्रिलेम थोडे सान कोण दोन घेतलं जाल्यार काजू बीची की ब्राउनिश मीडियम ब्राउनिश. नेक्स्ट ते अर्धंबर्ध ब्राउन जातानाची हे तुम कितले जाय की तितले सुकी मिरसांग इतले ब्राउन जाला पुरो हे इतले ब्राउन जाता ना द्राक्षी वरेन घालून घेवन सोडया. ओके सो हे तुमगेले तिरतळीची रेसिपी की हे एक्चुअली मिगेले अन्नान शिकेलेल म्हाका. वाव मिगेला न्हू मस्त लायक रांदप करता. एक्चुअली मिगेला अन्नालाके आन लायक रांद अम्मालाके आन लायक रांदप करता. हे एक्चुअली जाल्ला हे इतले जात म्हणटाना हे घालून घेवन सोडया. तन्नी मिरसांग कसाला लास्ट घालची म्हळ्यार ते मस्त काळे जाल्यार पळोवचे चंद आसा ना खावचे की टेस्ट लायक आसा. हे इतले थोडे अरोमॅटिक म्हणल्यार तिखसाणी जड जावं पाचवी कलर जात दिसता ना इतले म्हण दवेची दवटेशी असता क्रीम कलर येता. सो तिखसाणी तकी तर तुम कितले जावका एक्चुअली आम्ही कसं करतात म्हळ्यार पेस्ट कोण दवंक घेवन आसता फ्रिजान कसाला जाय जाल्यार यूज करून घेवया. आता हांव मीठ घालून घेता. मिरसांगी कनी लायक मीठ लागता म्हळ्यार फण्णाका घालून घेतल्यार लायक जाता. इवन खंयचे बाजूका जाल्यार फर्स्टाक मीठ घाल्यार प्रोसेस फास्ट जाता. सो कॅप्सिकम येता पुरे मागीर घालचो ते पुरे लास्ट कसं म्हळ्यार ते कॅप्सिकम मस्त मोवाळ जावन वता तेला घालून सो त्याची की क्रिस्पी मेळ्ळ्यार खावच्या की टेस्ट लायक जाता. आता मिरसांगी दवे दवे चिट्ट पडू सूर जाता ते आमी कॅप्सिकम घालून घेवन सोडयता. म्हळ्यार मिरसांग भाजली म्हणून भाजली हरवी सोडूनाची ती मस्त हरसाण येवच्या ना तुम कितले जाय की तितले घालेत. हे कॅप्सिकम घालून घेतला आता मीडियम फ्लेम मारी
भाजून सोडला जाल हे इतलं पुरा भाजीतान पळय तंतूची द्राक्षी बत्ता वय पुरा कॅश्यू वरेन लायक भाजून येता आणि कॅप्सिकम आधी उदका पयस आशिल्ली ती वय. करपना करपना. वगी आणि ते हे पुरा भाजून येताना उदका पशवरेन वत्ता वय त्याचा क्रिस्पीनेस असतं ते लायक मेळतं तोंडाक सो कॅरेट ते पुरा घालत दिसता हा ते तुमगेल ऑप्शनल कॅरेट घालेत मागीर काळी द्राक्ष मेळट सीडलेस ते घालेत ग्रीन द्राक्ष घालेत मोसरान कशी मेळट की तशी घालचे हांव ताका जाल्यार बरी प्रोमोग्रेनेट घाला ओके सो मिस GSB म्हणून हांगा कंटेस्ट करूं येताना कसं प्रिपरेशन्स करून हांव एक्चुअली 2 दिवस पयलीं येवन मंगळूरा राबिल्ली तशी थंय TMA सेंट्रल हॉल आसना थंय जाल्ली इव्हेंट सो थंय कशें म्हळ्यार एक दिसा फुडें पुरा जायना मिस्टर मिस मागीर मिस अमेझींग कपल म्हणून आशिल्ला ಒಟ್ಟು 3 कॉन्टेस्ट आशिल्लो ಒಟ್ಟು तंतू सेलेक्ट जाल्लेलो हांव सुमार 100+ एंट्री आयिल्ले तंतू टॉप 20 सेलेक्ट जावन मागीर टॉप 8 गेल्ली तंतू बेस्ट पर्सनालिटी अवॉर्डा करून सेलेक्ट जाल्ली तशी फायनल थंय आयिल्लें मस्त खूश जाला सो कॉस्ट्यूम मेकअप डॅम्प कशें ते कॉस्ट्यूम म्हळ्यार फर्स्ट फ्युजन राउंड आशिल्ला फ्युजन राउंडांतू ते कॉस्ट्यूम एक इंस्टाग्रामार हांव पळोवन दोन घेतलेला तशें ते टिया बुवा केलें ताजे थ्रू हांव ताजे हेल्प घेवन कॉस्ट्यूम फर्स्ट फ्युजन राउंड फ्युजन ड्रेस घालून घेतलेला सेकंड राउंड ट्रेडिशनल राउंड आशिल्ला आनी क्वेश्चन एंड आन्सर ट्रेडिशनल राउंड जाल मागीर क्वेश्चन एंड आन्सर आशिल्ला तूं नॉर्मल कपड तुझी करून घेवचे आशिल्ले तुका इंट्रस्ट आसा थोडे हांव कपडांनी नेसले मागीर प्रिया पवन बाळिगा ते म्हाका मस्त हेल्प केला एक्चुअली आय लायक हर ड्रेसिंग मेकअप आनी लायक करता ते जाल्ला ओके ऑलमोस्ट ते जाल्ला इतलेच हे फण्ण अज्जे हे फण्ण जाल मागीर हे नीवच्या दवन सोडला रे हे नीवका तेदान शवई नीवका ओके ओ पुरा नीवनु म्हळ्यार थंड दही घालची निमती नीवका हा नीवका मस्त हुना घाल म्हळ्यार हे एक दिसा दवरू जायना ते बेळसोन सोडटा ते मिड आमशाण येता आनी ते दही उद्दा विंगड या विंगड हा दही विंगड वैरन हे रब्बा सोड उद्दा रब्ता सो इतली कोरनो नीवचे हय इतली कोण हे जाल कुडले फ्लेम ऑफ करून सोडया हे नीवोन आता हे निवला आम्ही शवई घाल नो हे इतले आयटम्स घालचे ओके शवई घालून सोडता तू म्हणला म्हणजे तुझी लायक निवला आणि त्या विंगड विंगड जाऊन निबर जाऊन अकस्मात शवई बिनी हुनस म्हण जाल्यार दही चिकेची कितलो क्वांटिटी आसा की ते दही थंड करून घालल्यार लायक जाता ते एक थोडे मिक्स करून करचो हांगा म्हळ्यार मुळांत आशिल्ली चिकेच हुन आसा वय ते एक हॉट प्लेटान जो घेवन निवोन घेवता तुम्ही हे कोण दवून घेतला रे पण्ण विंगड शिवाई विंगड फ्रिजान जाल्यार बॉक्सा घालून दवून घेतला रे पण्ण भायरी आसत केदान खाताना जाय पडे तुम तेदान बरसून घेवे तितलो आयटम केदान खाताना जाय की तेदान बरसून घेवे आता का हे पेस्ट कोण दवून घेतला पड आमी ते घालून सोडता म्हळ्यार बरसीता वच्चे वय बरसीता वच्चे एक स्टेप बाय स्टेप घाल बरसीता वच्चे तुमगेले दही चड आसा अडना म्हण जाल्यार तुमकां हे पेस्ट उण कोन घेवचे ओके अकस्मात दही उण आसील तेन्ना तुमी हे पेस्ट चड घालून घेतला रे लायक तशें सो दह्या बदलाक दह्या बदलाक जाल्यार दही घालतना हे घाल का कसं म्हळ्यार फ्लेवर आमी जिरे चणे दाळी नेलगडलो पुरा घेतले ताजे पेस्टाचे स्मेल आसा पळय लायक खाताना टेस्ट लायक येता आता ऑलरेडी मसाला लुक येता नेक्स्ट हांव दही घालून घेता कितले जाय की तितले कालेता 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 घालून सोडका म्हळ्यार चिके पचपची आसूं का हा वय पचपची आसूं का मीठ एक पळोवका मीठ पळोवका ते लास्टाक मिक्स करून मागीर मीठ पळोवचें मीठ जाय जाल तितले घालून घेता इल्लो हांवें पुरो दही घालून घेता जाय जाता ताका तितले ओके ते शवई म्हळ्यार दही उदका आमचे आशिल्लें पुरो तांदून घेता आनी कसं घालूं का हाकत नेक्स्ट पोमोग्रेनेट घालून सोडचें
सो आमी हांगा गॅसा स्टोवा वयर दवरला बट गॅस ऑफ आसा मागीर गॅसार दवरून केला म्हणून ऍक्च्युली हे कसं म्हणल्यार अनवाळ्या खाणाक न्ही मस्त लायक ओके लायक मिक्स केले आनी हक्क नेक्स्ट कोथंबरी पाल घाल ओपासन एक पटी बरसून सोडची सो टिफिन बॉक्सा काही वर येत दही आणि प्रीतेची दही आणि प्रीत शिला दही आयटम प्रीत शिला टिफिन बॉक्स घालणे चरडू मस्त इष्ट पावताची नूडल्स एक नमुने आणि वर्मसेली ऍक्च्युअली आणि कसं मला न्यूट्रिशन मस्त मिळतं दही असं नेलगडल असं प्रोटीन्स मिळता चणे डाळ असं तशी चंद जाऊन एक रेडी झाला होय हे रेडी झाला आता मी सर्व कोण सोडी ओके ते नॉनचे ते हे नॉनचे मिगल अन्नाल स्पेशल ओ ఏమి तू केलेल की हे मिगल अन्नान कोण दवल ओके तू गोतस की ताजी रेसिपी होय गोतस कसं ते मिरसांगे नॉनचे होय मिरसांगी मेथी आणि हे कसं सासम ओ इतलो इक्वल रेशियोर पुडी कोन घाल सो हाजोटू लायक जाता म्हणून होय हाजोटू खावचे का लायक जाता ओके पळया पळोवच्या काही मस्त कलरफुल जावन हे तुगेले धया शेवय मस्त लायक दिसता सर आणि त्या नॉनची मोस्टली तिखसाण उणी जाल्यार जाल्यार आनी काही तिखसाण हाडूक नायस व्हेरी नायस आणि तू म्हणला म्हणजे व्रता दिवस आमकां चेप्पी कसं लायक तिखट उपीट करता शेवई फंड घालच्या गोवा शेवई ताच बदला हे शेवई एक डिफरंट आणि त्या वर्मिसेली शिजेलेल परफेक्ट जाला आणि ते तू सांगील पडला गॅस ऑफ करून मागीर आमी ते वाण घालता आणि ते चरडू वांके मस्त इष्ट जाता ते चरडू विंगड आमक विंगड कोर मस्त लायक एका कसं म्हणलं दही आमशाच्या नज दही आमशाच्या नज कसं दही आमसा नज म्हणारी हुन्ना घालना नंतर झालं त्यांना काय जायना इवन टिफिना दिवच जाल्यार ना मिक्स करून थंड जाल मागीर मिक्स करून टिफिना घालल्यार काय जायना एक 6 आवर्स कसं नाही जायना 6 to 8 आवर्स कसं नाही जायना भारी लायक जाला इवन ते नॉनचे भारी लायक असं जात म्हण जाल्यार आमगेले व्ह्यूअर्स हांगा एक दीस तुगेले एपिसोडारी घालून सोडते कमेंट्स सारी कशी करची नॉनची म्हणून और अपासय वेतो आमगेले वासरी सो दह्याचे शेवई हांव थोडे खाता तितले भितर एक तुमी साना ब्रेक घेवन येयाची अनेक आयटम आमकां श्रुती दाखोवचार आसा सो मेळया ಉಫ್ ಬ್ಯುಸಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡೋದಂತೂ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಗಿದೆ ನನಗಂತೂ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಮಾಡೋ ಅಡ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಹಾ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಸಹ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಮತ್ತದೇ ಪಾರಂಪರಿಕ ರುಚಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಅರುಣ ಮಸಾಲದಲ್ಲಿ 4 ದಶಕಗಳಿಂದ ಪಾರಂಪರಿಕ ರುಚಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಸ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಅರುಣ ಮಸಾಲ वेलकम बॅक आफ्टर द ब्रेक एक सन विराम घेतलाय इतले लायक ते मोसरू शेविगे म्हळ्यार दह्याचे शेवई सुपर जालेले एक मस्ट ट्राय हांव सांगताच तुमकां व्रता दिवसू संकश्टी दिवसू केन्ना पळय एक चेप्पे चेप्पे आमी युजली खातात तेन्ना त्या तिखशे मिरशेची लायक दह्याचे शेवई खायाची कोरनू सो एक आयटम जाले दोन्हीच आयटम कसं म्हणून पळया श्रुती आजी हांव आमगेले अन्नान शिकयलेलें म्हाका मशिंगा संगे तिखट म्हूण करता तीक कट्ट तशी मस्त एक नमुने तिखसाणीचा गोज्जू टाइप एक नमुने मशिंगा संगे गोज्जू टाइप ओके नवे नवे रेसिपीज मेळटात आमकां कसं पुरया जाय हक्का जाय अशी आयटम म्हळ्यार मशिंगा सांगी टोमॅटो मागीर कोथंबरी पल्लो पण्णाक तेल ससम सुक मिरसांगी आनी मीठ आणि हे कोळंबे पिठो आणि मिरसांगी पिठी ओके इतल्या आयटमा भितर एक लायक एक गोज्जू करूं जाय अशी मेन इंग्रेडियंट्स अंतू टोमॅटो आणि कोथंबरी पल भरपूर अस म्हण जाल्यार मस्त लायक येता बरोबर सो मशिंगा सांगे पण स्टर्ड टोमॅटो घालका हा मशिंगा सांगे खावन चाबून खावचा भितर रोस तान खावचा लायक जाता हे तुमकां आतां केलो जण दह्या सीत जेवताची मागीर ताका सीताक दुधा सीताक आनी पुरा हे गोज्जू बारी लायक जाता ओके सो एक नवी रेसिपी इंग्रेडियंट्स नोट करायची ते फर्स्ट मेथड कशी करू मेथड आमी आतां हे फर्स्ट बॉईल करून घेवका शिजोवन घेवया कुकरा भितर कुकरांत मशिंगा सांग तर न्ही असल्या लायक दिसता ना मशिंगा सांग तर न्ही असल्यार आस पळया हे अशीची डायरेक्ट
घेवेत ओ अशी हां ना म्हणजलरी जून मेळले म्हणले तर नी सुद्धा वच जायना ना तेदन हे साली काण घेतला घेवका, वय. अशी कट्ट एक करून वय एक अशी तंडिलरी अशी एक सालेत. एक लेयर सालेत का तेदन हे काण घेतलरी लायक जाता ಸೊ ಉದ್ದದವನು ಕುಕ್ಕರ್ ಐದಂದವಲ್ಲ हा वय उद्दा कुकर आयदन जवरला आणि हे हांव हे घालतसत मस्त तंतू विंगडसून वचनच हा, ते एक जागृत कोण घेऊ का ते विंगडसून वचन तवळचे मेथड एक मिनिट तर मीठ घालून घेऊन ಓಕೆ ಹಾ ಮೀಟ್ ಗಲ್ಲರಿ कसं विंगडसून वचन तुम तरकारी मीठ घालणारी 2 विजल मारल्यावर वरे ना विंगडसून वचन ओके अशी ती मीठ घाल का प्रति एक कसाने सिजेतात मीठ घाल का त्यांच्या धान्य सिजेतात मीठ घालू ना घालू ना सिजना वय सिजना म्हणतात ಸೊ ತೊಡೆ ಮೀಟ್ माहिती उद्दा यूज जातं की स्ट्रेन उद्दा उद्दा यूज जाता सो चांग उदकानाची वय वय चांग उदकाना सिजन घेऊन सोडचे सो तक एक स्टीम येतरी स्टीम येतरी लिड घाल का ओके या वेट वय ओके सो कितली विजिल येऊ का साधारण एक मशीन सांग मस्त जूनच म्हणजेला 2 विजल काढ्या तरणी मेळला तुमका म्हणजेला 1 विजल भितर सिद्धा पावताना वय म्हणल्यार एक विजिल जाताना मी वय ओपन हे स्टीम येताना अर्ध सिजून असता विजल येताना कंप्लीट सीता वय सो ते दोळता आम्ही कसं करूयेत ते दोळताय आम्ही हे आजी गुज्जू रेडी करून घेऊ. गोजू ओके मग ग्रेव्ही त्याची ना तांत भितर काढून घालू वय वय चलो फटाफट जाते वय एक करताना अनेक रेडी करून घेतल्या री ಕೆಲವು ಜನ ಮಷಿಂಗ್ ಸಂಗ ಬರೀ ಕೊಂಡ್ಬೇಕ वय, ಮಾತ್ರ correct. ಕಲ್ತೆ आणि बज करता. बज मात्र करताची हे एक हे नवे अशी नवे आयटम लायक जाता आणि आमगेल साइड मशींग संग मस्त मनोरंजन पण करते आंबट आणि छान ना मस्त मशींग संग विटामिन्स मस्त असता सो आता हक्क पन्नास रेडी करतो पण रेडी करूया कायल तापली मागीर तेल घालचे चल ओके सो हे रनपाच इंटरेस्ट कशें येईल तुका रांदप इंटरेस्ट म्हळ्यार मिगेल अन्नाल निमगिता इल्लेले ऍक्च्युली मिगेल आमगे ते कशी म्हळ्यार प्रति एक पराबय करताची मस्त मिगेल अन्न मस्त अनवळे ओ तशी तुकून प्रति एक आयटम अस पडे पियाव घालनाशी आमगे ते पियाव घालावर ही जाता ओ तशी मस्त आयटम करतात पलावानी करच असल्या पियाव घालनाशी तशी हांवे पियाव घालना नंतर आयटम वय दोन्ही आयटम आता पियाव ना वय 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 आमगे ते आता लॉकडाऊन टाइम आता फर्स्ट मसरू शाविगे केले लॉकडाऊन टाइमार अस पडे आमका मसरू गिसरानी मेळना आशिल्ले आमगे तिरतळी जाल्यार दुकून पेंटा कवच काढ लॉकडाऊन टाइमार मेळना नंतर हे इन्स्टंट चटणी रेडी करून घेवन सोड ते पुरे म्हळ्यार तांगेली आयडिया आशिल की तांग नीच करची वय त्या मिगेल अन्नाला आयडिया तशीच वय आणि हे तिखट जाल्यार तशीच आमगेल घरा बगला रूख आशिल्ला मशिंगा सांगी कसं करचे टोमॅटो आमगेले झाडा जात आशिल्ला कसा करचे एक रामदे सुमार दिसा जाता आमगे ते पुरा जण दूध सीत जेवता ते मिगेल अम्मा दूध जायना दही घेऊन जेवता तशी पुरा जण एक गोज घेऊन जेवता ते कायल तापला वय हांव आतां तेल घालून घेता सा ऍक्च्युली तेल्ला आमची चड आस म्हणजेला रे नारलेल तेल दुखून कसं प्रॉब्लेम ना विंगड तेल घालताना उण घालयता वय ಕೆಲವು ಜನ तेल नारलेल तेल इष्ट जायना विंगड वय जनाक सकड अंग पळाची स्टीम येता समय चिके समाची साऊंड येऊ का साऊंड येता ना विजल घालून सोडला जाय ओके ओके हांव आतां एक 5 स्पून तेल घालून घेतला आमकां ओके सो येता असं घालता हांव वेट घाल हक्कात एक टिप्स म्हळ्यार विजल केदने स्टीम आईल मागीर घाल कसाला म्हळ्यार ते मूळ आस पळय तो गुदवल कुळे अशी अशी घालता ते हल्ला ना ते मस्त काळ येता ते कुकर मस्त चांगेर येता चांगेर येता तेदान विजल स्टीम होता आमी युजुअली ताजोटू दवरच म्हणा काही दवरलेले त्या कसं म्हळ्यार प्रेशरा भितरी वैरी सकल उबता वता अगुर 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 ते कळना आमकां मागीर मागीर पळय ते नेलार दवरल तेन हलता हलता ताजगोस्कर ते विजल लास्ट लायक टिप्स दिला श्रुतीन तेल तापला हांव आतां ससाम घालून घेता हाका फण्णाक मस्त आयटम ना चण्या दाळी उड्ड दाळ सरी ना खाली ससाम मात्र सो या ट्रेडिशनल रेसिपी नाही इन्व्हेंट जल्दी तुमगे ते येतील टोमॅटो सो टोमॅटो याच्या पुरा घरकडे जात मला थॉट मिगेल अम्माले झाड भायर असता टेरेस गार्डन वय वय तीक टाइम पासा गोस्कर टेरेस गार्डन सो टोमॅटो याच्या पुरा लायक जाता लायक जाता आमगे साइड म्हळ्यार मत्ती लायक येता मलनाड ना मत्ती लायक येता या कुकर विजल आयला पुरकी आणि एक सुमार घालून सोडला जाय 2 सेकंड हे आता फण्ण पटपटोन गेला हाका हांव आतां तुमकां तिखसांगी ताकीत मिरसांगी पीठ घालता दुखून ह्याची तिखसाण सोडटा तशें दुखून एक 2 दुखून 3 घालून घेतास
आता हांव नेक्स्ट हाका टोमॅटो घालून घेता सो कितली मशीन सांग इतली टोमॅटो जावपा न्हू वय तुमकां टोमॅटो चड आसा तितले कोण लायक रांदपाचे रांदपान पळय पिया टोमॅटो लसूण असले खंयचेय रांदप लायक जाता ते टोमॅटो समोची मॅश जावका हां वय मॅश जावका तेल्लान तूं भाजूका एक्स्ट्रा उदक घालून आनी ताजे उदक आसता दुखून वय पण तूं लायक शिजून येता हांव आतां मीठ घालून घेता नेक्स्ट टक्क मीठ घालला दुखून हाक थोडे घालून घेतल्यार पावता सो हे एक साइड डिश जाता वय साइड डिश नॉनचे गोजू सैप आनी हाका मीठ चड पडल्यार कळना तुका ते नॉनच्यान कशें आसता पळय मीठ तशीची आणि टोमॅटो आमचाण वय आमचाण सम बॅलन्स जाता वय आतां हाका धांकून दवरून सोड सम शिजताय सो अपार्ट फ्रॉम कुकिंग आणि फॅशन मेकअप विंगड कसं असतं गेलं हॉबीज हॉबी सिंगींग आसा सिंगिंग ओके सो शिकल्या की वय हांव 4th स्टँडर्ड दुखून 10th स्टँडर्ड थंय शिकला SLC गोस्कर मागीर सोडलें मागीर PUC डिग्री म्हूण भायर चमकली तशी संगीत सोडून गेला जाल्यार पद म्हणटास की रियाज आनी करतास तर जाल्यार आमगेले एक विक्षकांक आनी मिगेल खातीर एक लायक एक ऐकूच आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा सोडची कसले सो हांव मिगेले एक फेवरेट सॉंग भावगीते सांगता कृष्णाले ओके कृष्णा 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 ನೀ ಸಿಗದೆ ಬಾಳೊಂದು ಬಾಳೆ ಕೃಷ್ಣ ನಾ ತಾಳಲಾರೆ ಈ ವಿರಹ ಕೃಷ್ಣ ನಾ ತಾಳಲಾರೆ ಈ ವಿರಹ ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಸಿಗದೆ ಬಾಳೊಂದು ಬಾಳೆ ಕೃಷ್ಣ 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 सुपर सो नेक्स्ट वॉइस ऑफ GSB क हांगाची इनवाइट करता सांग चमकला की केला की केन्ना ऑडिशन्स सो खंडीत ट्राय करी ब्युटिफूल वॉइस आसा आनी प्रत्येकांत आसा पळोवच्या गेल्यार न्हू सो आजी अपार्ट आनी कितें चल्यास की क्राफ्ट ड्रॉइंग करता सो टाइम पास जेवच्याक मस्त बरे हॉबीज आसा ओके सो मस्त खुशी जाल्या कृष्ण येवच्या पुरो तितलो आयक आशिल्लो घंट आनी हिंदुस्तानी शिकेल की हांव हिंदुस्तानी पंचाक्षरी गवाई तांगे शिष्य सतीश हेगडे म्हणून तांणी कुमटाचे हांगा याणात तकडचे तांगेले शिकेली सोनाका म्युजीक केन्ना एक काम एंड आपला पीस ऑफ माइंड आसूं एक म्युजीक केन्ना हेल्पफूल आसा आनी तुगेले ताजो वॉयस आयकल्यारच पळय लागींच जन मस्त काम जावन वता सो पळय आनी मुखारी कसं पळय चान्स आसा तूं वॉयस ऑफ GSB येवचे वय आतां हे समोरची लायक शिजून आसता पळय तेल्लान तूची लायक भाजून येवन आसता हे टेक्स्चर आयले म्हळ्यार लायक टोमॅटो हस्कताय वता वय हे इतले कन्सिस्टन्सी आयले मागीर आमी हाका पिटी घालून घेवन ओके सो आमगेल वासरींत आमी यूज करची पुराय अरुणा मसाला पिटी वय एक्चुअली हे मिट्स आमसाणी हक्का असतो दुखून चिंचा बौद्ध आणि कसं नाही जाऊ का म्हणून तेदन तिकसाण तू चड घालल्यार थंय बॅलन्स जावन वता सो हांव हांगा 1.5 चमचे भर घालतस छान करून घेऊ का की वय मिडियम फ्लेवर भाजीला जल आणि हे एक चमचे कोणबे पिठी घालतस ओके कोळंब्या पिट्टी एक विंगड विषयान यूज करची म्हळ्यार कोणबे बारी उणे वय सो ह्या पुरा एक आनी आमगे ते कशें म्हळ्यार वांगी भातांनी करतना उपीटाचे रव्या वांगी भातांनी करतना कोळंब्या पिठी घालतात आनी अकस्मात घरान तू वांगी भाता पिठी ना म्हणजे जाल्यार कोळंब्या पिठी घाल पियाव लसण घाला ते ताजे फ्लेवर येता एक दोन चाक केलं वांगान सोडल्यार जालें
कणब्या पिटीनच वांगी भात वय करप. वय सो कळंब्या पिट्टीना विंगड एक कसले कोरी येता म्हळ्यार ह्या एक आसता तुमकां आयटम बरोवन घेवची इन्ग्रेडियंट्स आनी रेसिपी वय रेसिपी म्हणे पळयत आसता युट्यूबार आमगे यूथ ऑफ GSB चॅनल पळयल्यार तातूंत भितर आमगेल वासरीन तूं हें पुरा रेसिपीज तुमकां केन्ना जावका तेन्ना कितली पटी जावका जाल्यार पळोव येता वय ते हे एक पळय नॉनच्या टायप वय 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 ಅಂತ दुखून त्याल विंगड सिता येता विंगड जाता येता सो मागीर साइडार शिजिले घालची वय वय सिजील घाल न्हू आनी एक खतक कितले तू सिरसिऱ्यात पळया हा, ते लाय जाता जाल्यार कसं म्हळ्यार मंगळूर वेदाराक ते वगी वायट जाता सो तुम्ही एक दीस एक पटीक सिरसिरोन दवन सोडल्यार लायक जाता फ्रिजात दवरून घेवत फ्रिज जाल्यार दवन घेवत तू थंड जाल्यार खवेत बारी लायक जाता ऑलरेडी लायक पुरंबोळ येता म्हळ्यार ते वय की तमिळनाडू साइड कसं ते तोक्कू टायप वय ते पुरंबोळ येताच हे समची टोमॅटोचे मांस विंगड चॉल विंगड जाल्ला रे ते लायक समज जाल्ला म्हण ते जत्त म्हणटा त्याल पूरा साइडाचेर रप्ताश वय 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 सो तू म्हणा म्हण की धया शीत आनी हाजी पेजे वय 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 दह्या शिटाक पेजेकन तू सुपर जाता सो हंगा एक्चुअली हे रेडी जाल्ला तेन्ना ते लिड वेट काणू हक्का ते स्ट्रेन कोण घालचे फस्ट जाय जाल तशी उद्दा घालता काण घेतला ओपन करूयेत ना आनी वय ओपन करूया लायक चंद जावन शिजला तुमकां आनी हंत घाल मागीर आनी ऑपोजीट ते थंय थंय बॅलन्स सो आतां निस्तान काणू वय पुरा हंत घाल अशी उद्दा असल्या आवड नाही ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ असला शिंगा संगेचे तिखट तिखट नावांतू असतं तिखची तिखची आणि ही मशिंगा सांगतो वाढल्याला तरणी लायक असं हे उदकाच कसले यूज अस की उद्दा तू रांदा पाकय घालेत हक्काची थोडे उद्दा दोन घेतले हक्का तू डायरेक्ट घालेत हक्का उद्दा जाय जाता थोडे उद्दा घालसो तंतुलेची घालसो कितली घालेत पड घाल 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 हां पुरवा सो आजी म्हाका दिसता एक सूप करूयेत सूप करूयेत वेजिटेबल सूप वेजिटेबल तांतू घालून सीजन सोडला रे लायक एक सूप जाता काही चपाती कलयतान पळय यूज करता म्हळ्यार ಒಟ್ಟು ते वेस्ट जेवचे ना ताची पुराय उद्दा वय 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 सो रांदपान तशी ते एक छडती एक क्लीन जावन करका आणि म्हाका तशी म्हाकाची केची मस्त क्लीन जावन असो काशी रांदा कुडस पडू ना ससम त्याला पर भायर वसो पुसिता असता सगळं चंद काम असं पळयताना सडन कोण आयल्यार ऍक्चुअली कसं म्हणा आमची गेल्यांक मस्त क्लिनिनेस मस्त इम्पॉर्टन्स दितात आमची गेला नी खावच्या रांदपाक वय रांदपाक सो किचन एक क्लीन आस पळयताना कळटा मनीस लायक क्लीन आसा तांणी करचे कामान तुची कळटा तांणी अशे बॉडी लँग्वेज पळयताना कळटा तांगेल कशें आसता आता हे समज सिज्जो तांतूची आमी तेदो भितर एक धांकून न्हू आता सोड्या सित्तान ते कुडकी जावका वा कुडकी जाता काय जायना ते नॉन फ्लेवर सोडता ते कशीची चाबू न्हू जोगटीशी करून उडयतात केलो जण तांडून खातात आता हे समज सिजला आता मी ओपन करून कोथंबरी पल बरसिला रे ओकलाय जाता लायक मेळ नायला पूरा लायक मेळ नायला म्हाका तुका जाय जाल तितलो उद्दा वरे न घालून घेता वचेत ड्राय जाता येईल तशी उद्दा जाल्यार घालयत तुमकां अशी इश्ट जाता म्हण जाल्यार अशी खावेत वय तर नाही जाल म्हळ्यार लाय जाते वय ताजे फ्लेवर्स पुरो इन्फ्यूज जाला वय आता हाका कोथंबरी पल घालून घेता हाका मेन अशें कोथंबरी पल्ला टोमॅटो कोथंबरी पल्ले चड पळय तितले ते परंबोळ डिफरंट टेस्ट मेळटा सो हांव इतली कोथंबरी पल घालता आसा एक चूर ते सिजोन घेतील उदास म्हणजे घाल वापस एक सेकंड 2-3 सेकंड वय एक निमिष सिजोन घेतली म्हळ्यार ते कोथंबरी पल्ले कलर चेंज जावन मागीर खावच्याक लायक जाता हे जाल्ला हे कोथंबरी पल्ल बाडवाल मागीर तांतूची वापस सर्व करीत हांव फ्लेम ऑफ करता सध्या आता हुनाची खाल्ल्यार लायक जाता हुनू खावच्याक लायक जाता खाली सित्ता बरसून गुटलून जेवच्याक लायक जाता अशी एक बाटली जो काही जो कांड बाटले घालेत न्यूतरी आणि आमगेल साइड बाटले घाला व्हरता हांगा मंगळूर साइड शाक्याक मगी वायट जाता येता
सो काण फ्रीज फ्रीज जादवन थंड थंड यूज करेत तुम पुन्हा जाय म्हणजे कायलेन तू सिजो येत तुम थंड यूज केल्यार कसान एक बेनिफिट म्हळ्यार आम भितर आशिल्ले ड्रम स्टिकस पळय मशीन हात पाय सोणा म्हळ्यार विंगड सुन बाय बाय सिरसिरेल तशी ते विंगड जाता वता कड्डी 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 मेळटा वता जाल्यार कवचे रुची मेळटा असता वय हे सर्व केलं आता म्हाका एक थोडे कोथंबरी पल्ल्यान वयऱ्यान गार्निश करून सोडला वाव चंद दिसता कलरफुल रेड दारी ग्रीन वय मशिंगा सांगे तिखट रेडी अस टेस्ट कोण सांग पुरमोळीत लायक असं पॅज की भय शीत असल्यारेच पळय जेवण हांतू जेवण आता खंडित टेस्ट करता चिके हुना असं न्यू ಸ್ವಲ್ಪ खावन पळयता म्हाका अभ्यास आसा अशी बैसून रांदे खावची वय म्हाका मस्त अभ्यास आसा रांदे जल कुडा उन्हा खावच्या टेस्ट पण चरका पडका आणि खावका तू म्हणला म्हणकेची त्या मशिंगा ह्या आस पळय तर नी मशिंगा सांगे फुल इन्फ्यूज जाला ताजे भितरी आणि टेस्ट वाईज पण तानीक एक दोन निमिष गदगद काळी म्हळ्यार मशिंगा सांग समो पित्त ते व्हेरी डिफरंट टेस्ट मस्त लायक म्हळ्यार त्या टोक्को आणि म्हणता पळय तशीच जाता जाल्यार लायक तिखसाणी मिरसाणी म्हाका मोस्टली उल्लोच जायना म्हळ्यार ती तोंडा उद्दा येता तसं ते लायक टेस्टी एक रेसिपी सांगून दिला श्रुतीना आईल कतिरी आणि मुखार यो आमगेले शोक मस्त इंटरेस्ट आसा मस्त हॉबीज आसा आणि लायक पुरे विषय करचार असती आणि नेक्स्ट कसं करको म्हणलें लाईफ फ्युचरांत नेक्स्ट तेंची संगीत एक कंटिन्यू करका म्हण आसा नी मेकअप आर्टिस्ट जावन हांव येवका म्हणून मस्त आश पावता ऑल द बेस्ट तुका थँक्स आणि मुखारी आमगेल जीपीएल हाका तर कशी येताच पळय सो मेळया आणि आमगेल विक्षकांक कसले डाउट्स आनी आस म्हण जाल्यार तांणी फक्त निमगेल म्हण जाल्यार तांकां रिप्लाय करी खंडीत घाली सो तुगेल एक्सपिरियन्स कशें जालें आमगेल वासरी मस्त खुशी जालें हांव केन्नाय पळोवचें हें म्हाका हें मेन हांव येवचें रिजन हर्षिता म्हण गे न्हू हर्षिता राव म्हणून ती मैसूरची तीन म्हाका हें पेटयलेलें तिका हांव मस्त थँक्स सांगच्या हे वेदिके दुखून थँक्स सांगच्या इश्ट पावता एक्चुअली म्हाका कुकिंगाक थोडें इन्स्पिरेशन वरेन ती वे लायक मस्त कुक करता तिने सुमार सकट आयटम शिकयला कोण तुगेल फ्रेंड की मी गेले फॅमिली फ्रेंड वय तिका मस्त थँक्स सांगू इश्ट पावता हर्षिताक आमगेले तर्फे थँक्स असल एक लायक 2 डिशेस आमकां मेळ्ळेची आजी सो श्रुतीक मस्त धन्यवाद आयल्याक आनी आमगेल विक्षकांक आमकां एनकरेज सपोर्ट केलेल्याक मस्त धन्यवाद धन्यवाद